नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार बस डिपोच्या अव्यवस्थेबद्दल प्रवाशालो आक्रोश. कारवारच्या ग्रामीण भागात वयचे जाल्यार बसाची व्यवस्था बरोबर ना हेजी परिवहन संस्थेचेर खूप दिवसांच्यान सार्वजनिक तक्रार करते आसात. तर काही जाग्यार ग्रामीण भागात कोरोना काळात काही बस संचार बंद केले ते अजूनही चालूच केले ना. काही कडेन सांजेचे आणि रात्रीन वसती रावची बसा खूप कमी केलात. अशान विद्यार्थी आणि सदा कामावकीच्या लोकांक खूप त्रास सहन करचो पडटा. दर दिसा सांजेर हळगा उळगा वयची बस रात्री वसती रावची बस सदांच मोडिल्ली उरता. केन्ना दारां समोर नात तर केन्ना लायट सारकी उरनात. बारीक अशा लायटार चलता. 12-18 जुलैक रात्रीन हळगा उळगा मार्गान वयची बस अशीच वयताली असो आरोप प्रवाशान केला. सार्वजनिकांक असो प्रश्न पडटा की कारवार बस डेपोत मेकॅनिक आसा काय ना, काय हे सगळे मुद्दाम चल्ला. हळगा उळगाच्या लोकांन व्हॉट्सॲपा मार्फत डेपो मॅनेजराक कळयले तरी काहीच उपाय काढनात म्हूण प्रवाशान आक्षेप व्यक्त केला. सोमारा हळगा उळगा रात्रीन अखेरची बस वयतना एक प्रवाशान कैद केल्लो व्हिडिओ पळया. बस क्रमांक KA31F1438 या बसाची आता तरी संबंधित अधिकारी दुरुस्ती करची जबाबदारी घेतली काय कितें असो प्रश्न सार्वजनिकांक लागला. डिग्गी गावच्या लोकांनी वर्षाचे 12 महिने रस्त्याची मागणी. जोयडा राज्यातली प्रमुख न्हंयपैकी एक आशिल्ली काळी न्हंयचे उगमस्थान आशिल्लो डिग्गी गाव अनेक सुविधांपासून वंचित आसा. सद्याक हांची लोकांनी मागणी म्हणल्यार तेमकां वर्षाचे 12 महिने रस्तो जाय. गावात सुमार 1540 लोकसंख्या असून एक वरिष्ठ प्राथमिक शाळा आणि 2 कनिष्ठ प्राथमिक शाळा आसात. पावसाच्या दिसाक हांगच्या लोकांक वीज क्वचितच मेळटा. हांगा म्हयनोभर वीज पुरवठा जायना. हिंगा एक डॉक्टर आणि 2 आरोग्य कर्मचारी सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्रात स्क्वॉड बेज कंत्राटी पद्धतीन काम करतात. ह्या महामार्गाची सांबाळ जाते नाशिल्ल्यान हांगचे लोक दिसपट्ट्या येरादारी खातीर त्रास काडटात. योग्य रस्तो नाशिल्ल्यान शाळा, बाजार, ऑफिसाचें काम, रेशन हांगचे खातीर लोकांक दीस उजेड संघर्ष करचे पडटा. संबंधित अधिकाऱ्याक आणि लोकप्रतिनिधीक आव्हान केले तरी ताचो काहीच फायदो जातेना. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार रॉक गार्डना कडेन रेतेत पुरिल्ली मेरवाली शिंगाचो पत्तो. कारवारच्या शहरी भागात म्हणल्यार कारवार महामार्गाच्या बाजून RTO कार्यालयाच्या विरुद्ध दिशेन रॉक गार्डना बाजून रेतेत पूर्ण दवरली मेरवाच्या शिंगा मेळील घटना कारवारात घडली. रॉक गार्डना बाजून साडेत गुटलोवन मेरवाच्या शिंगा रेतेत पूर्ण दवरली. हे नजरे पडिल्ल्यान स्थानिकान संबंधित रान अधिकाऱ्याक माहिती दिली. संबंधित अधिकारी घटनास्थळार येवन परीक्षण करून ती शिंगा ताब्यात घेतली. जाल्यार त्या जाग्यार मेरवाला मृतदेह शोध कार्य केलो पण मेळ्ळो ना. ही शिंगा साधारण 3-4 वर्षाच्या मेरवाली असू शकता असो रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान मत व्यक्त केला. ही शिंगा सुकिल्ल्यान खूप दिसा पयलीं कोणी तरी पूर्ण दवरली. ती आता अरंदारी पडिल्ल्या पावसान रेतींतल्यान वयर दिसू लागली. शिंगाचो वयल भाग ग्रामस्थांक दिसलो तेजेन या प्रकरणाचो खुलासो जाला अशें ते मी सांगले. या प्रकरणाचो पुढील तपास करते आसात. गेल्ले वेळा उमाण घातिले अशी खिंची गोष्ट आसा. फुटता पण आवाज येना. हेजी उत्तर आसा दूध. आयचे उमाणे. जेन्ना दोळ्यात बोट घालता तेन्नाच तोंड उगडता. जेन्ना दोळ्यात बोट घालता तेन्नाच तोंड उगडता. हे कितें? कॉमेंट बॉक्सात उत्तर दिया. तोपर्यंत विचार करा.
नियंत्रण सुटून टँकर पलटी. येल्लापूर राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर किरवत्ती डोंगरे क्रॉसा लागीं चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान टँकर महामार्गार पलटी जाल्ली घटना घडली. टँकर लॉरी मंगळूरच्यान मुंबय वयत आसतना डोंगरे लागीं चालकाले गाडयेवेलें नियंत्रण चुकिल्ल्यान टँकर पलटी जावन टँकराचो फुडलो भाग वयर पडलो. जाल्यार ह्या अपघातात ड्रायव्हर आनी क्लिनराक कसलोच जास्त मार लागूना. ह्या महामार्गाचेर फक्त एक वाटेन येरादारीची परवानगी आसा. पुलीस रोखडेच थंय पावन क्रेनाच्या आदारान टँकर उखल वाहतूक सुरळीत केली. बैंदूर तालुक्याच्या शिरूर टोलगेटाक अँब्युलन्स धडकेन 3 जण मृत, 1 गंभीर जखमी. होन्नावर कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्याच्यान एक पेशंटाक घेऊन वयची अँब्युलन्स कुंदापूरच्या आस्पत्रेत उपचारासाठी व्हरतना उडपी जिल्ह्याच्या बैंदूर तालुक्याच्या शिरूर टोलगेटाच्या खांब्याक अँब्युलन्सीन धडक दिल्ल्यान 3 जण मृत जाल्ले आणि एकटो गंभीर जखम जाल्ली घटना घडली. अतिवेगान येयिल्ल्या अँब्युलन्स चालकाले नियंत्रण चुकून ही घटना घडली. जखमीली स्थिती चिंताजनक आसा अशें कळला. कारवार जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बरे तरेन उपचार करचे उरल्यार अशे पेशंटाक घाई गडबडीन व्हरचे पडनाशिल्ले आनी हो अपघात जावचो ना आशिल्लो अशें सार्वजनिकाले सूर आयकूं येता. आयचो ग्याद हांडीर आसा चेडो सोदता सगळो वाडो. हांडीर आसा चेडो सोदता सगळो वाडो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.